दीस बुधवार ऑक्टोबराची 15 तारीख 2025. पयलें वाचप सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 2 वळ 1 तावन 11 पर्यंत. भावा भयणीनो, देखून तूं हेरांची जडती करताय मू. तूं कोणीय जावयेत, पूण तुजी ही करणी समा म्हूण जायना. कित्याक हेर करतात त्योच करण्यो तूंय करताय जाल्ल्यान हेरांची तूं जडती करतना तुका तूं गुन्यांवकार म्हूण तीर्प दिताय. असल्यो करण्यो करतल्यांची जडती करतना देव दया दाक्षिण करिनासता आपले फैसल दिता म्हूण आमी जाणा. पूण तूं ए मनशा, तेच गुन्यांव आदारचे आदान हेरांची जडती करूंक फुडें सरतना देवाचे निती फैसल तूं एकलो मात चुकयतलोय म्हूण चिंताय वे? वा देवाचे अगणीत दयाळेची, बोगसाणेची आनी सोंसणीकायेची तूं बेपारवा करताय वे? देवाची दयाळाय तुवें पातक रडोवन जिणी बदलूनचे खातीर तुका दिल्ले आपोवणे म्हूण तूं नेणाय. पूण तुजें काळीज जावंक पावलां कठीण आनी धारूण. तशें जाल्ल्यान देवाचे निती फैसल परगट जातले. त्या क्रोधाच्या दिसा तुका मेळूंक आसतली ती शिक्षा तूं सडयत आसाय. कित्याक त्या दिसा हर एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे तो प्रतिफळ दितलो. थिरासणेन बरो करण्यो आदान महिमेची, मानाची आनी अमरपणाची वाट सोदतल्यांक तो सासणीक जिवीत दितलो. पूण आपल्या स्वार्थान सताक विरोध रावून आनी तिच्या वाटांनी चलतल्यांचेर देवाचो कठीण क्रोध देंवतलो. वायट आदरतल्या हर एक मनशान कश्ट आनी कळवळे भोगूंक आसतले. पयले जुदेवान पूण जुदेव न्हय आसल्यांनी ते भोगी जाय. तशेंच बरें आदरतल्या प्रती एकल्याक मान, महिमा आनी शांती मेळटली. पयलें जुदेवांक पूण जुदेव न्हय आसल्यांकी. कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 62 2-3, 6-7 आनी 9. श्लोक. सर्वेस्परा, हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. फकत देवातय म्हजो आत्मो विशेव घेता. म्हजें राखण ताच्या तानूच येता. तोच म्हजें कडाप, म्हजो आसरो. तोच म्हजें कोटें, हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा, हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. सर्वेस्पराच्या गोपांत विशेव घे आत्म्या म्हज्या. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तोच म्हजें खोडाप, म्हजो आसरो. तोच म्हजें कोटें, हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा, हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. तुमी लोकांनो देवाचेर आसरो सोदा. सर्वय काळांनी ताचेर पातिणी ठेवा. तुमचीं भोगणां ताका उगडा. श्लोक. सर्वेस्परा, हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळ 42 तावन 44 पर्यंत. त्यावेळी जेजू म्हणालो, हाय तुमकां फारिजेवांनो, वरतलाव आसो, सदाब आसो आनी सर्व आल्या पाल्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात. पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना. हें तुमी करी जैस आसलें, पूण तेंय तुमी सोडचें न्ही. हाय तुमकां फारिजेवांनो, सिनेगोग सभांनी तुमकां मुखल्यो बसका जाय आनी पेंटेंत लोकान तुमकां सलाम केल्यार तुमकां भारीच खुशी. हाय तुमकां, तुमी स्मारक गुर्तनातल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी. ते फोंड म्हणून कळनासता लोक तांच्या वयल्यान गुड्डावन चलता.
तितल्यार शास्त्र्या भितरलो एकलो ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तुवें अशें उलयल्ले वरवीं आमकां तो अमर्याद करताय. ताका जाप दिवन जेजू म्हणालो, हाय तुमकां शास्त्र्यानो वा ओंगतांकानांतलीं वजीं तुमी लोकाचेर घालतात, पूण तुमी जावन त्या वज्याक एक बोट लेगून लावंक फुडें सरनात. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू फरिजेवांक आनी शास्त्र्यांक खंडन करिना, बदलाक तांच्या करण्याचें खंडन करता. फरिजेव आनी शास्त्री जाणटे व्यक्ती. देवाच्या उतराची गूंड जाणवाय आनी नियम शास्त्राची खरी वळख तांकां आसली. लोकांक देवातें हाडूंक ताणें वावरिचें आसलें. ह्या तांच्या वर्ते जबाबदारेंत ते सुकोन पडले. न्याय नीत जियोंक ते सकले नात. देवा मुखार एक आनी मनशा मुखार आनीक रितीन म्हणल्या बरी ते जियेताले. ह्या तांच्या सालितें जेजू विरोधपणू सारता. जेजूची ही कठीण उतरां आमकांय जागोवन दी. आमी देव तेंपलांत देवोत जावन देवाळ्या भायर अन्यायान जियेनाशें प्रयत्न करया. आमची सदांची जिणी देवाक मानता तसलें बलिदान जावं.